तितून हात तुमचे सॅनिटायज करात आनी मागीर घरा वचात. उबी रावया. तेरसाच्या मागण्याक आमी सुरवात दिवया. पवित्र कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानातले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोत मानता देवाक सोर पुदवेदार बापाक स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रुसनाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सोमवलो आंकवार मर्येताय जल्मलो पोंस पिलाताका काल ताणें कोश्ट सोंसले ताका कुर्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गार चडलो सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला तुयतान जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्यान कातोलीक पवित्र सुबेक भक्ताचो एकठार पातकाचें भोगसणें कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमचे बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तुशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितां तशें आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणणेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलले सुर्विस्पोर तुजे थंय आसा अस्तोरे मदें तूं सुदोव आनी सुदोव तुजो पूज जेसू. भाग्यवंती मोरे देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सुर्विस्पोर तुजे थंय आसा अस्तोरे मदें तूं सुदोव आनी सुदोव तुजो पूज जेसू. भाग्यवंती मोरे देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सुर्विस्पोर तुजे थंय आसा अस्तोरे मदें तूं सुदोव आनी सुदोव तुजो पूज जेसू. भाग्यवंती मोरे देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. बसुया. ह्या आख्या तेरसान आमी जी कोण जेजू सोरशिल्ली परम संस्कारां सोरशिल्ली पयस गेल्यान मिसांत वांटो घेवंक सोदिनात आळसाय कोत्तात शेणमळाय जिवितान आपणायल्या तांचे खातीर ह्या तेरसांतल्यान आमी मागुया. पयलो मिस्तेर बुडया गाब्रिएलान आंकवार मारयेक खबर दिली देवाचो पूत तिचे कुसवेन येतलो म्हूण आनी पवित्र आत्म्याचे कृपेन ती गोरबेस जाली. आमचे बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तुशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितां तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणणेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलले सुर्वेस्पोर तुजे थंय आसा अस्तोरे मदें तूं सुदोव आनी सुदोव तुजो पूज जेसू. भाग्यवंती मोरे देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सुर्वेस्पोर तुजे थंय आसा अस्तोरे मदें तूं सुदोव आनी सुदोव तुजो पूज जेसू. भाग्यवंती मोरे देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सुर्वेस्पोर तुजे थंय आसा अस्तोरे मदें तूं सुदोव आनी सुदोव तुजो पूज जेसू. भाग्यवंती मोरे देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सुर्वेस्पोर तुजे थंय आसा अस्तोरे मदें तूं सुदोव आनी सुदोव तुजो पूज जेसू. भाग्यवंती मोरे देवाचे माये
आम्हा पापियांका ती विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन बुलेले सर्वेस्पोर तुझे थाय आसा ओस्तोरे मध्ये तू सुदोव आनी सुदोव तुझो पूज जेसू. भाग्योन ते मोरे देवाचे माये आम्हा पापियांका ती विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन बुलेले सर्वेस्पोर तुझे थाय आसा ओस्तोरे मध्ये तू सुदोव आनी सुदोव तुझो पूज जेसू. भाग्योन ते मोरे देवाचे माये आम्हा पापियांका ती विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन बुलेले सर्वेस्पोर तुझे थाय आसा ओस्तोरे मध्ये तू सुदोव आनी सुदोव तुझो पूज जेसू. भाग्योन ती मोरे देवाचे माये आम्हा पापियांका ती विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन बुलेले सर्वेस्पोर तुझे थाय आसा ओस्तोरे मध्ये तू सुदोव आनी सुदोव तुझो पूज जेसू. भाग्योन ती मोरे देवाचे माये आम्हा पापियांका ती विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन बुलेले सर्वेस्पोर तुझे थाय आसा ओस्तोरे मध्ये तू सुदोव आनी सुदोव तुझो पूज जेसू. भाग्योन ती मोरे देवाचे माये आम्हा पापियांका ती विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन बुलेले सर्वेस्पोर तुझे थाय आसा ओस्तोरे मध्ये तू सुदोव आनी सुदोव तुझो पूज जेसू. भाग्योन ती मोरे देवाचे माये आम्हा पापियांका ती विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदां सदां काल आमेन. ओ मुझा जेसू बोगोस आमकां निवार आमकां एमकोणांतल्या उज्यांतली वोर स्वर्गात्म्यांक भोव करून तुका गरज आसलेल्यांक. दुसरो मिस्तेर आंकवार मरी गोरबेस आसतना सांत इजाबेल आपले मावशे भयणीक भेट करून गेली आनी तिचे थंय 3 म्हयने रावली. आमचे बापा स्वर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवूं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मोरये कुरपेन बोलोले सोर्वेस्पोर तुज्या तायेसा ओस्तोऱ्या मोदे तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवत मरिये देवाची माये आमा पापया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरये कुरपेन बोलोले सोर्वेस्पोर तुज्या तायेसा ओस्तोऱ्या मोदे तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवत मरिये देवाची माये आमा पापया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरये कुरपेन बोलोले सोर्वेस्पोर तुज्या तायेसा ओस्तोऱ्या मोदे तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवत मरिये देवाची माये आमा पापया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरये कुरपेन बोलोले सोर्वेस्पोर तुज्या तायेसा ओस्तोऱ्या मोदे तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवत मरिये देवाची माये आमा पापया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरये कुरपेन बोलोले सोर्वेस्पोर तुज्या तायेसा ओस्तोऱ्या मोदे तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवत मरिये देवाची माये आमा पापया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरये कुरपेन बोलोले सोर्वेस्पोर तुज्या तायेसा ओस्तोऱ्या मोदे तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवत मरिये देवाची माये आमा पापया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरये कुरपेन बोलोले सोर्वेस्पोर तुज्या तायेसा ओस्तोऱ्या मोदे तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवत मरिये देवाची माये आमा पापया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरये कुरपेन बोलोले सोर्वेस्पोर तुज्या तायेसा ओस्तोऱ्या मोदे तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवत मरिये देवाची माये आमा पापया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरये कुरपेन बोलोले सोर्वेस्पोर तुज्या तायेसा
ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदव आणि सोदव तुझो पूत जेजू. भाग्यवत मरिये देवाची माई आम्हा पापया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरी कुरपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझ्या तायसा. ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदव आणि सोदव तुझो पूत जेजू. भाग्यवत मरिये देवाची माई आम्हा पापया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. आदी आता आणि सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या जेसू भोगोस आमकां निवार आमकां एम कोणांतल्या उज्यांतली वर स्वर्गारात्म्यांक भोग करून तुका गरज आसलेल्यांक. तिसरो मिस्तेर आंकवार मरी बाळका जेजूक बेल्या शारान गोरवाच्या गोट्यान मन जाती मदीं परसूत जाली. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बोगसितां तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरिये कुरपेन बोलिले सर्वेस्पोर तुझे थाय आसा. ओस्तोरे मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्योंते मोरे देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कुरपेन बोलिले सर्वेस्पोर तुझे थाय आसा. ओस्तोरे मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्योंते मोरे देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कुरपेन बोलिले सर्वेस्पोर तुझे थाय आसा. ओस्तोरे मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्योंते मोरे देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कुरपेन बोलिले सर्वेस्पोर तुझे थाय आसा. ओस्तोरे मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्योंते मोरे देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कुरपेन बोलिले सर्वेस्पोर तुझे थाय आसा. ओस्तोरे मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्योंते मोरे देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कुरपेन बोलिले सर्वेस्पोर तुझे थाय आसा. ओस्तोरे मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्योंते मोरे देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कुरपेन बोलिले सर्वेस्पोर तुझे थाय आसा. ओस्तोरे मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्योंते मोरे देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कुरपेन बोलिले सर्वेस्पोर तुझे थाय आसा. ओस्तोरे मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्योंते मोरे देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कुरपेन बोलिले सर्वेस्पोर तुझे थाय आसा. ओस्तोरे मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्योंते मोरे देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कुरपेन बोलिले सर्वेस्पोर तुझे थाय आसा. ओस्तोरे मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्योंते मोरे देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या जेसू भोगोस आमकां निवार आमकां एम कोणांतल्या उज्यांतली वर स्वर्गारात्म्यांक भोग करून तुका गरज आसलेल्यांक. चवथो मिस्तेर आंकवार मरेन बाळका जेजूक वेलो आनी भेटयलो दिव तेपलान आनी ताका भाग्यवंत सिमावाच्या हातान दिलो. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळडेन पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मोरये कुरपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुज्या थाय आसा. ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदव
आनी सदोव तुजो पूत जेजू भागिवत मरिये देवाची माई आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरे कुरपेन बोलोले सोर्वेस पोर तुझ्या तायसा उस्तोऱ्या मोदे तू सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू भागिवत मरिये देवाची माई आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरे कुरपेन बोलोले सोर्वेस पोर तुझ्या तायसा उस्तोऱ्या मोदे तू सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू भागिवत मरिये देवाची माई आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरे कुरपेन बोलोले सोर्वेस पोर तुझ्या तायसा उस्तोऱ्या मोदे तू सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू भागिवत मरिये देवाची माई आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरे कुरपेन बोलोले सोर्वेस पोर तुझ्या तायसा उस्तोऱ्या मोदे तू सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू भागिवत मरिये देवाची माई आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरे कुरपेन बोलोले सोर्वेस पोर तुझ्या तायसा उस्तोऱ्या मोदे तू सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू भागिवत मरिये देवाची माई आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरे कुरपेन बोलोले सोर्वेस पोर तुझ्या तायसा उस्तोऱ्या मोदे तू सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू भागिवत मरिये देवाची माई आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरे कुरपेन बोलोले सोर्वेस पोर तुझ्या तायसा उस्तोऱ्या मोदे तू सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू भागिवत मरिये देवाची माई आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरे कुरपेन बोलोले सोर्वेस पोर तुझ्या तायसा उस्तोऱ्या मोदे तू सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू भागिवत मरिये देवाची माई आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरे कुरपेन बोलोले सोर्वेस पोर तुझ्या तायसा उस्तोऱ्या मोदे तू सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू भागिवत मरिये देवाची माई आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या जेसू भोगोस आमकां निवार आमकां एम कोणांतल्या उच्यांतली वर स्वर्गात्म्याक भोव करून तुका गरज आसलोल्यांक. पांचवो मिस्तेर परबीच्या दिसा साळण्या उपरांत 3 दिसांनी बाळूक जेजू देवतेपलान मेळ्ळो. आमचे बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणणेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस पोर तुझे थाय आसा ओस्तोरे मध्ये तू सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. भाग्योती मोरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस पोर तुझे थाय आसा ओस्तोरे मध्ये तू सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. भाग्योती मोरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस पोर तुझे थाय आसा ओस्तोरे मध्ये तू सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. भाग्योती मोरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस पोर तुझे थाय आसा ओस्तोरे मध्ये तू सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. भाग्योती मोरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस पोर तुझे थाय आसा ओस्तोरे मध्ये तू सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. भाग्योती मोरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन.
Naman Marie, kuripin bulile, survis por तुझे थायसा, ओस्तोरेमध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूज जेसू. भाग्यवंती मोरे देवाचे माये आम्हा पापियांक खाती विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Marie, kuripin bulile, survis por तुझे थायसा, ओस्तोरेमध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूज जेसू. भाग्यवंती मोरे देवाचे माये आम्हा पापियांक खाती विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Marie, kuripin bulile, survis por तुझे थायसा, ओस्तोरेमध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूज जेसू. भाग्यवंती मोरे देवाचे माये आम्हा पापियांक खाती विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Marie, kuripin bulile, survis por तुझे थायसा, ओस्तोरेमध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूज जेसू. भाग्यवंती मोरे देवाचे माये आम्हा पापियांक खाती विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Marie, kuripin bulile, survis por तुझे थायसा, ओस्तोरेमध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूज जेसू. भाग्यवंती मोरे देवाचे माये आम्हा पापियांक खाती विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Moima Bapak आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक. आदी आता आणि सदा सदां काल आमेन. ओ म्हज्या जेसू, भोगोस आमकां, निवार आमकां एम कोणांतल्या उज्यांतली, वर स्वर्गारात्म्याक भोग करून तुका गरज आसलेल्यांक. उबी रावया. नमान राणये, काकुतीचे माये, तुसगे आमचें जिवीत, अमृत आनी बरवसो, आमी पदेशी वेची बाळकां तुका उलो मागता. या दुखाच्या कोंडांत सुस्कार सोडून रुदोन करून माई तुका प्रार्थना. आमचे दयाळ शिरातिनी तुझी काकुळतीची नदर घाल. तोच कोणवाले दुलोब अखबार मरिये या पदेसा उपरांत तुझो पूज जेसू आमकां दाखय. भाग्यवत देवाची माई आमची खातीर माग. जेजून बासयलां ते आमकां फावो जावच्या. प्रार्थुया. भोव सुर्गीच्या दयाळ बापा, या तेरसाच्या मागण्यांतल्यान शेळमोळ्या बाबार्थाक आकारणी दी, आकारून हाड म्हूण आमी मागलां. ही मारयेचे विणवणेन ही गरज आमकां फावो कर. ही आमी मागणें कोत्ता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बसूया आनी मिसाचे बेटेक आमची तयारी करुया.
सोरता कर दिव्या गावे कोरू इसापेचे आशीर जाया ल्हान फोडपा काशी दोरू बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जिसू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं मोगाच्या भयणी बाबांनो पवित्र मिसाची भेट जावन आसा लायव्ह वायर आमच्या जिविताचो जाचे वरवीं आमच्या क्रिस्ती जिविताक बळ मेळटा जिविताक फुडो करूंक जिवितांत तूं निर्शेलाय पिडेंत आसाय वायट अणभवताय जिवितान एकसूरपणाक सांपडलाय जेजूशीन ये पवित्र मिसाच्या बलिदानान वांटो घे आनी तोच जेजू तुका बळान भरतलो जिविताच्या वादोळ मळाक फुडो करूंक तुका आदार दितलो ह्या मिसांत आमी वांटो घेता आसतना असलें धिरादीक मौन आमकां दी बळान आमकां भर म्हूण खोतखोत्यान ह्या मिसांत आमी मागुया जायते पावटी पवित्र मिसान शिताबेन वांटो घेवंक आमी चुकलां जायते पावटी पवित्र मिसांत वेळार वांटो घेवंक ना शेळमळाय केल्या असल्यान हेर चुकीची दूख धरुया जेजू लागीं बोगसणे मागुया बरोबर म्हणुया हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणानू म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडांत उचारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पसत बागिवोन सदांच आंकवार मारयेन सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणानू म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं प्रार्थुया आमकां जाय त्या वेळार जेजू लागीं मागुया देवा आमच्या बापा तुज्या सासणीक शब्दान मोगाच्या पुता वरवीं संवसारान येतोल्या दर एका मनशाक तूं उजवाडायताय आमच्या काळजाक संतोष दितल्यो पणट्यो जेजू आमचे मदें खरेपणी आसा म्हूण प्रकाश बरीत खुणा जावं ह्या आमी विस्वासान मागता आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवड चलयता सासणाच्या सासणांक बागिवोन जुवाचे तिसरे चिटीवेले वाचप प्रितीच्या इश्टा हे भाव बायल्या गांवचे जाणूय तूं तांचे पासत घास घेताय म्हणल्यार हे तुझे विस्वाशीपण काम आख्खे पवित्र सोबेक ते तुझ्या प्रितीमोगाची गवाय दिता
देवाक मानता ते भाशेन तांकां वाटेक गरज तें दिशी जाल्यार बरें करतलोय. ते वाटेक लागले फक्त जेजूच्या नांवा खातीर ओ क्रिस्ती लोकां कडचें कांयच घेनासतना असल्या मनशाक बरे भाशेन घेवंक आनी स्वता पासत ते वावर करतात तातूंत तांकां सहकार दिवंक आमचो कायदो. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पराची भक्ती करता तो मनीस बागी. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पराची भक्ती करता तो मनीस बागी. जो कोण सर्वेस्पराची भक्ती करता ताच्यो आज्ञा संतोषान पाळटा तो मनीस बागी. ताची संसद प्रितमेचेर बळिश्ट जायत वेतली. प्रमाणीक मनशाची संसद सोदो. जबाब: सर्वेस्पराची भक्ती करता तो मनीस बागी. ताच्या घरांत दोन आनी ग्रेस्काय ताचे प्रमाणीकपण सासणाक तोखतलें. बऱ्या मनशांक काळुकांत उजवाड कसो तो परजळटलो, कित्याक तो कोनवाळो, दोयाळ काळजाचो आनी सुगुणी. जबाब: सर्वेस्पराची भक्ती करता तो मनीस बागी. बरो मनीस दया करून उसणें दिता. प्रमाणीकपणान तो आपलो धंदो चलयता. बरो मनीस कदींच हालचो ना. ताचो उगडास तोखतलो नितेकाळी. जबाब: सर्वेस्पराची भक्ती करता तो मनीस बागी. सगळीं उबी रावया. वर्तमाना वरवीं जेजू क्रिस्ताचे मोहिमेन तुमी भागीदार जावच्याक देवान तुमकां आपयल्यात. Sorvesporak sui, sorvesporak sui, sorvesporak sui sui. Sorvesporak sui, sorvesporak sui, sorvesporak sui sui. Sorvespor तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. तिनसाना ताच्या शिसांनी लागीं सरून म्हळे, ही एकसुरी स्वात आनी सांज जावन गेली. ग्रामांनी वचून आपणाक जेवण खाण विकतें घेवचे खातीर लोकांक धाडून दी. जेजून तांकां म्हळें, ताणेवेची गरज ना. तुमीच तांकां कितेंय खावंक दियात. पूण ताणें प्रतिपाळ केलो, आमचे लागीं हांगा कांयच ना. काडून 5 उंडे आनी 2 निस्तीं ते हाडून म्हजे कडेन दियात. ताणें म्हळें, लोकांक तोंडाचेर जेवणाक बसूंक लायात. उपरांत 5 उंडे आनी 2 निस्तीं आपल्या हातान घेवन स्वर्गाक दोळे उबारले आनी दिनवासून ते उंडे मोडले आनी शिसांक दिले. आनी शिसांनी लोकांक वांटले. सगोड जेवलो आनी दादोशी जालो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. मोगाच्या भयणी भावांनो, फाटले 7 म्हयने
पवित्र मिसाची भेट समोरुंबूंक लोकां बरोबर जायनासली. 20 तारखेर मार्साचे आमची इगोज आमी बंद केल्ली. 8 दीस जाल्या उपरांत एक धाकटें भुरगें जाप करूंक भायल्यान उबें आसलें. रडटालें. ताची मामी घेवन ताका आयिल्ली. आनी हें भुरगें सदांच मिसांत सकाळचें सकाळीं येतालें. मीस जाल्या उपरांत इस्कॉलाक वेतालें. रडूंक लागलें. हांवें ताचे मामीक विचारलें, कितें जालें? फादर, 8 दीस जाले न्हू, मिसाक येवंक मेळोंक ना. घरा कडेन सगळेंच फुगार जाता. मामी, मिसाक येवंक केन्ना मेळटलें? 6 म्हयन्यांनी इगोज आमी उक्ती केली. सेप्टेंबराचे 20 तारखेर पयल्याच दिसा मिसान वांटो घेतल्या उपरांत एक वस्तरी दोळ्यांनी दुकां भरून आयली. 6 म्हयन्यांनी मिसांत वांटो घेवंक मेळ्ळो. रडूंक लागली. जिवितान म्हज्या जायते कश्ट आसात, दूख आसात, अडचणी आसात, आनी हांव हे जेजूक भेटयतां. सदांच ह्यो वस्तरी मिसांत येताली. आनी ती त्या दिसा म्हणूंक लागली, आयज जिवाक 6 म्हयन्यांनी समाधान जालें. दोळे सगळेच दुखांनी भरले तिचे. आनी जेजूक ती आर्गां दिताली. हें भाग इगोज उक्ती करून आमकां फावो केलें देखून. मोगाच्या भयणी बाबांनो, आमच्याय जिवितान सगळ्यांच्या हे भाशेन घडलां आसतलें. फाटले 6-7 म्हयने इगोर्जो बंद जाल्यो तेन्ना आमकांय जायते जाणांक काळजान दूख भोगलें आसतलीं. कित्याक? दर दिसा जायतीं जाणां बाबा भयणां मिसांत वांटो घेतालीं. आपणाचें दूख, आपणाचे कश्ट, आपणाचे एकसुरपण, आडकोडी देवाच्या पांयां सोशी दवरतालीं आनी समाधान जावन घरा वेतालीं. मिसांत आयलीं म्हणून आमचें दूख काबार जावना आनी जावचें ना. पूण हें दूख सोसूंक, जिविताचो कुरीस उबारून व्हरूंक जेजू आदार दिता. ही आमची बाबा भयणां जाणाव आनी आमी हें सत मानता. मोगाच्या भयणी बाबांनो, ह्या दुसऱ्या नोवेनाचो विशय परम संस्काराच्या बळान आमी जेजू सोर्वोंडाराचे गोवाय. आयचे शुभ वर्तमान आमी आयकलां. जेजू 5,000 लोकांक वा ताचे वयर लोकांक जेवण दिता. ह्या जेजूचे मिलाग्रींत 4 खुणां आसात. 4 वस्तू जेजून केल्यो. ह्यो 4 वस्तू ह्या वेळार आमी नियाळुया आनी आमच्या जिविताचेर कशे तरेन आमी ह्यो 4 वस्तू जिवितान नियाळूंक जातात ती पळोवया. पयले सुवातेर पवित्र पुस्तक म्हणटा, जेजून उंडो घेतलो. A miracle happens when you give to Jesus. जेजून उंडो हातीन घेतलो. जुवांच्या शुभ वर्तमानांत 6व्या विस्वरान हेच शुभ वर्तमानांत सांगता, एका भुरग्यान उंडे काडून जेजूक दिले. मोगाच्या भयणी बाबांनो, आमी दिनाव जाल्यार जेजू घेवचो ना. तूं तर जेजूक दिताय तर जेजू घेतलो. ही ओचोरिया विजमीत घडूंक पावलें. कित्याक? शिसांनी उंडे काडून जेजूक दिले. जेजूक दिवप गरजेचें. जेन्ना आमी जेजूक दिता तेन्ना जेजू आमच्या जिवितान ओचोरिया विजमितां कोत्तलो. आमी देवाक कितें दिता? आमी देवाक कितें दिता पळोवया. आमी देवाक जाय तें दिता वा आमकां नाका तें देवाक दिता? आमी देवाक वेळ दिता. आमी देवाक आमचें काळीज आनी मन दिता. आमी देवाक आमचे लागीं आसा तें दिता, आमचें पोजेशन. कितें आमी देवाक दिता? जेन्ना आमी देवाक दिता तेन्ना आमचे हात मोडवे जातात. देवाक दिवंक आमचे लागीं सुटना. मोगाच्या भयणी बाबांनो, एक उदाहरण दिता. म्हजो एकलो इश्ट एक दीस फकाणां कोत्ता आसतना म्हणूंक लागलो, पाद्री पयशे मागतात, पाद्री डोनेशन मागतात. लोक दिता आनी लोक उलयता. मोगाच्या भयणी बाबांनो, जाणा जायात, जेन्ना आमी दिता, इगोर्जेक दिता, तेन्ना पाद्रीच्या बोल्सान घालिना
जेन्ना आमी दिता पाद्री तुमकां रिसीट दितलो आनी रिसीट घेवंक जाय तुमी दितात ते इगोर्जेक दितात जे तुमी इगोर्जेक दितात ते तुमी तुमकांच दितात कित्याक इगोज तुमची इगोज आमची इगोज सगल्यांची जेन्ना तूं आत उखलून दिताय तूं तुजेच इगोर्जेक दिताय तूं पाद्रीक दिनाय देखून उलोवचें बंद करुया दिताय तेन्ना पाद्रीचें नांव पेड्यार करूं नाकात आनी दिताय तेन्ना पाद्री मागता तेन्ना आपणा खातीर मागना इगोर्जे खातीर मागता इगोर्जेच्या वावरा खातीर मागता हांवें ताका फकाणांच म्हणलें म्हज्या फ्रेंडांक पाद्रीन कितें केलें इस्कॉल केला इगोज रेनोवेट केल्या रेजिडन्स केला भुरग्यांक ग्रावंड केला हें सगलें पाद्रीन केलां तें पाद्री घेवन वेतलो सगलें यादनीक कोत्ता तें आपल्या माथ्यार मारून घेवन वेतलो ना जें कितें केलां जें कितें नवेपण हाडलां तें आमचे खातीर हांगासरूच धरून वेतलो फुडले पिळगे खातीर तुमचे खातीर देखून दितात तेन्ना हात सोडून दियात आनी जेन्ना आमी दिता तेन्ना देवाची ओचोरियां विजमितां आमी अणभवूंक पावतल्या अ मिरेकल हॅपन्स वेन यू गीव एंड यू गीव जेनरसली दुसरी वोस आमी पळोवया जेजूक उंडो दिलो जेजून उंडो घेवन बापाक दिनवासले मोगाच्या भयणी बाबांनो दिनवासप जावन आसा एटिट्यूड ऑफ सरेंडर आमचीच वपणी करप जेन्ना आमी दिनवासता आमी देवाक आर्गां दिता जे कितें आमकां देवान दिलां तें आमी परतून देवाक दिनवासणेच्या देण्यांत आमी परतून दिता मोगाच्या भयणी बाबांनो जावं वस्त जावं मनशां तांचे खातीर आमी देवाक दिनवासता तेन्ना ती ती वस्त ते घडल्या ती घडली देवाचें देणें म्हूण आमी मानून घेता जेन्ना आमी देवाक आर्गां दिता देवाक आमची वपणी कोत्ता तेन्ना ती वस्त ती घडणी ती करणी आमी देवाचें देणें म्हूण मानून घेता मोगाच्या भयणी बाबांनो बरी सोय परंपरा आमचे मदीं आसा आमी नवें घर बांदलें आमी कार हाडली बायक घेयली वो स्टॅच्यू हाडलो कितेंय हाडूं आमी नवें आमी देवाचो आशिर्वाद घालूंक हाडटा कित्याक आमी वळखून घेता ती वस्त जावन आसा देवाचें देणें आनी ती परतून आमी देवाक उबारूंक जाय कित्याक जेन्ना आमी देवाक उबारता तेन्ना ताचे वरवीं जायतीं ओचोरियां विजमितां आमच्या जिवितांत घडटात अ मिरेकल हॅपन्स वेन यू सरेंडर एवरीथींग टू जीजस तिसरी स्वातीर तिसरी खुणा जेजून उंडो घेतलो बापाक दिनवासलो आनी तिसरी खुणा तो मोडलो हांगा मोडप म्हणजे त्याग करप मोगाच्या भयणी बाबांनो जेजून तर परतून उडो दिनवासून दिवंक नासलो 5,000 वयर लोकांची तो बूक मारूंक पावचो नासलो मोडप गरजेचें सॅक्रिफायस त्याग आमच्या जिवितान एकदम गरजेचो आमच्या फॅमिलीच्या जिवितान पळोवया अकोल न्हवरो लग्न जाल्या उपरांत आपणाकूच मोडटात एकामेका खातीर मोडप म्हणजे तूं आसाय ते भाशेन आमी मानून घेता कितेंय जावं जिवितान सूख दूख बरोबर आमी सोंसता बरोबर आमी मानून घेता आवय बापूय भुरग्या खातीर त्याग कोत्तात कितलो वावर कोत्तात आपल्या हाताच्यो नाक्षो जोरयतात त्याग कोत्तात आपणाकूच आवय बापूय आमची मोडटात आमच्या बरेपणा खातीर हाका म्हणटात मोडप आनी उरफाटें भुरगीं जेन्ना व्हड जातात आनी आवय बापूय जाणटी जातात भुरग्यांनी आपणाकूच मोडपाची गरज आवय बापाय खातीर म्हणजे त्याग करपाची गरज आवय बापायक जाणटी जाल्यान म्हूण सोडून दिवप ना पूण जो आवय बापायन त्याग केला आपणाकूच मोडला तेच भाशेन भुरगीं फुडाराक आवय बापायची देख घेवन आपणाकूच मोडटात उंड्या भाशेन आनी आवय बापायच्या बरेपणा खातीर वावुरतात आनी चवथी खुणा परतून जेजू दिता जेजून उंडो घेतलो बापाक दिनवासलो तो मोडलो आनी चवथी खुणा परतून उंडो दिलो जेजून शिसांग दिवंक खा म्हूण सांगूंक ना पूण पयलो वांटूंक लायलो शेअरिंग इज गरजेचें वांटप एकदम गरजेचें मोगाच्या भयणी भावांनो हें वांटप जावंक जाय अनकंडिशनल म्हणजे कसलीच बंधनां नासतना आमी दिवंक जाय त्या 5,000 वयर लोकां मदेकात कितलोच लोक आसतलो आपणा लागीं जेवण घेवन आयलोलो
कितलोच लोक आसतलो जेजूची आड उलयतालो आनी आमकां कित्याक हांगासर बसून दवरल्यान आमच्या पोटाक भूक लागल्या. कितलोच लोक त्या मदें आसलोलो जेजूक पळोवंक आयलो कितें कोत्तलो काय. कितलोच लोक आसलोलो भितर जेजूचेर वायट उलयतालो, वायट मांडण्यो चिंततालो, जेजूक सांपडावंक सोदतालो. पूण जेजू कसलोच भेदभाव करिना, कंडिशन कसलेंच ना. जेजू सगल्यांक एक सारको उंडो वांटून दिता. मोगाच्या भयणी बाबांनो, अ मिरेकल हॅपन्स वेन यू गीव. जेन्ना आमी दिता देव बेसांव घालता, देव मोडटा वस्तू पोत्तून त्यो आनी आमकां दिता. ताचे वरवीं अजाप आमच्या जिवितान घडटले. मोगाच्या भयणी बाबांनो, परम संस्कार जावन आसा एक मिलाग्र आनी हे मिलाग्री वरवीं ह्या मिलाग्री वरवीं आमच्या जिविताक जायतें बळ मेळटा. हांवें तुमकां 2 पयल्यो घडणी सांगलेल्यो. ते भयणीच्या जिवितान आनी त्या भुरग्याच्या जिवितान परम संस्कार जावन आसलो. एक बळादी कातयार जिविताची वाट चलूंक, एक बळादी कातयार जिविताक फुडो करूंक, जेजूची कृपा घेवंक. तर मोगाच्या भयणी बाबांनो, कितें आमकां दर एका मिसांत मेळटा काय. मिसाचे भाग आमी पळयले जाल्यार जायत्यो वस्तू आमी थंयसर शिकूंक जातात. तातूंतल्यो 5 वस्तू थोडक्यान तुमचे मुखार दवरता. पयली वस्त, आमचे मदीं एकवट घडून येता. देखून मिसाक वेळार येवंक गरजेचें. आमी वेळार मिसांत येता, बरोबर बसता, सांगाती बसता आनी सांगाती सुरवातेचें गायन कोत्ता. तेन्ना आमी सुरू जाता. गायना उपरांत जायते फावट येवप तितलें बरें न्हय, पूण वेळा पयलीं येवन बसप आनी सांगाती खुशालकायेचें गायन करप एकदम गरजेचें. मोगाच्या भयणी बाबांनो, जायते फावटी जायते टेन्शन आसता, चिंतनां आसतात, आडकोडी आसतात. जेन्ना आमी बरोबर येता आनी सांगाती सुरवातेचें गायन कोत्ता, तेन्ना आमचो एकवट, आमची पवित्र सभा बरोबर आमी एक जाता आनी आमचो एकवट ह्या सुरवातीच्या गायनांतल्यान आमी देवाक उबारता. दुसरी वस्त आमी कोत्ता, पयलींच मिसाचे सुरवातेक पातकाचें बक्षणें मागता. हें कुमसार न्हय. जेन्ना आमी हांव पातकी म्हणटा तें कुमसार न्हय, पूण थंयसर आमी आमचें किरकोळपण ओळखून घेता. जेजू, हांव पातकी तुजे मुखार उबो रावूंक, ह्या मिसांत वांटो घेवंक म्हाका फावो ना, पूण तुजे कृपेन हें देणें म्हाका फावो दी. देखून म्हज्या ल्हान ल्हान पातकाची हांव दूख धरतां. देखून आमी पातकाची दूख धरून हांव पातकी म्हणटा आनी आमचें किरकोळपण आमी देवाक उबारता. तिसरी वस्त आमी कोत्ता, देवाच्या उतरांत आमी वांटो घेता. मोगाच्या भयणी बाबांनो, जितले फावटी आमी देवाचें उतर आयकता तितले फावटी आमकां नवो संदेश मेळटा. जितले फावटी हांव देवाचें उतर वाचतां तितले फावटी म्हजो सेरमांव सेम जाता जायना. तितले फावटी देव नवी उर्बा दिता, इन्स्पिरेशन दिता देवाच्या उतराची मोडणी करूंक. मोगाच्या भयणी बाबांनो, देव आपल्या उतरा वरवीं आमचे लागीं उलयता, आमच्या जिविताची नवसरणी कोत्ता आनी आपल्या उतरांतल्यान आमकां बळवंत कोत्ता. हें पवित्र मिसाच्या बलिदानान घडटा. चवथे सुवातेर ताच्या जेवणाक वांटो घेवंक आमकां भाग मेळटा. मोगाच्या भयणी बाबांनो, भाग्योंत सिरील ऑफ एलेक्झेंड्रिया अशें म्हणटालो, आमी ल्हान ल्हान कुडके मेणाचे एका आयदोळांत घालता आनी कडयता. ते ल्हान ल्हान कुडके कोडटात, ताचे वॅक्स जाता, लिक्वीड फॉर्म जाता आनी एक जाता. तो म्हणटा तेच भाशेन मिसान घडटा. जेन्ना आमी जेजूक शेवता, आमी जेजू तांय एक जाता आनी जेजू आमचे तांय एक जाता. जेजू बरोबर आमी एक कूड घडटा. केदें व्हडलें ओचोऱ्या विस्मिता जेजूच्या जेवणा वरवीं घडटात. हो भाग्यवंत आमकां उगडापे कोत्ता. देखून चवथी वस्त मिसान घडटा, आमी जेजू बरोबर एकठांय जाता. पयली वस्त घडलेली, आमी पवित्र सभे बरोबर एकठांय जालेले. चवथे वस्तीन आमी जेजू बरोबर जेजूचे कुडींत आमी एकठांय जाता आनी 5वी सुवातेर आमी गोवाय जाता. देखून याज्ञीक मिसाच्या शेवटाक म्हणटा, वचून यात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. आमकां पाठयता. परम संस्कारान आमी एक जाल्या. परम संस्कारा वरवीं आमचे किरकोळपण आमी ओळखून घेतलां. परम संस्कारा वरवीं देवान आमकां उतरान आनी आपल्या जेवणान पोसला आनी तोच जेजू आमकां पाठयता शुभ खबर परगटूंक ताचे गोवाय जावंक.
तर मोगाच्या भयणी भावांनो, परम संस्काराचो मोग आमी कोत्तले जाल्यार कितें आमी करुया? ओयतुम्राचे 10 तारखेर पाप साहेबान कार्लो आकुतीस हाका भक्तीवन म्हूण पाचाला 15 वर्साचो भुरगो. मिसाच्या पवित्र संस्काराच्या मोगान पडलेलो तो म्हणटालो, युक्रिस्ट इज द हायवे टू हेवन. मीस जावन आसा एक सरळ वाट स्वर्गीय राज्यान वचपाची. तर मोगाच्या भयणी भावांनो, परम संस्कारान वांटो घेवंक, भक्तीपणांत आमी वांटो घेवंक, ताच्या बोळान आमी बरोवंक कितें करुया? 3 साद्यो वस्तू दिता. पयले सुवातेर मिसाक वेळ करुया. मोगाच्या भयणी भावांनो, देवान वेळ केला पूण आतां देवाक आमी वेळ दिना. देवान आमकां वेळ दिला पूण आमकां देवाक दिवंक वेळ ना, असली परिस्थिती आमची जाल्या. 6 वरां 8 वरां न्हिदता, 8 वरां शिकता, 2 वरां करता होमवर्क, 2 वरां खेळटा, आनीक 2 वरां मोबायलाचेर. कितलो टायम गेलो? देवाक वेळ दिवंक खंय आसा? जेन्ना मिसाक येता घडयाळ पळयता, पाद्री नायज मीस 1 वर केलें, हें ऑनलायन मीस काबारू जायना, पाद्रीचो सेरमांव व्हडलो जालो, पाद्री केदो व्हडलो सेरमांव सांगता. मिसाक येता तेन्ना घडयाळ तपासता. हेर वस्तू करतना घडयाळ तपासना. ते मुवी केदें व्हडलें जालें, तो तियात्र केदो व्हडलो आसलो, तो डान्स कितलो व्हडलो जालो तें पळयना. पूण मिसाक येता तेन्ना देवाक आमी वेळ जोगता. मोगाच्या भयणी भावांनो, सरळ वेळ करुया देवा खातीर. दुसरे सुवातेर माणसुगेन मिसाक येवया. माणसुकी म्हणटात ती न्हेसपाची पद्दत. आमी जेजूची कूड शेवंक येता, आमचे कुडी दाखोवंक येना. आमी जेजूची कूड शेवंक येता, आमचे कुडी दाखोवंक येना. देखून बरे तरेन माणसुगेन न्हेसोंक शिकुया. आमची पॅशन फॉर फॅशन घरा कडेन धरुया, पाटयांक धरुया, मिसाक नाका. मिसाक मर्यादीन न्हेसून येवया, मर्यादीन न्हेसुया, जेजूक शेवया आनी जेजू बरोबर एक जावया. तुजी कूड विंगडी दवरची न्हय. जेजू खातीर जेजू पासत बरे तरेन माणसुगेन न्हेसोन ये. आनी तिसरी वस्त, मीस जिवितान जिये. मीस जिवितान जिये. जेजून उंडो घेतलो, तूं मनशांक घे, मनशांक आसा ते भाशेन मानून घे. जेजून उंडो घेतलो आनी बापाक दिन वाचलो. जें कितें तुज्या जिवितान घडटा, जो मनीस, जी वस्त, जी घडणी तुज्या जिवितान आसा, ते खातीर देवाक दिनवास. जेजून उंडो घेतलो आनी तो मोडलो. हेरां भावा भयणां खातीर, आवय बापाय खातीर, भुरग्यां खातीर आमकांच आमी मोडुया. जेजून उंडो घेतलो, मोडलो आनी पोत्तून तो दिलो. आमी सेवे खातीर, बरेपणा खातीर आमकांच एकामेका खातीर दिवया. तेन्नाच की मीस आमच्या जिवितान आमी जिवंक पावतले. अ मिरेकल हॅपन्स वेन यू गीव टू जीजस अनकंडिशनली. हेंच करूंक आमकां ह्या मिसान कृपा आनी बळ मागून घेवया. उबी रावया. शिताबेन आनी भक्तीपणान परम संस्कारान वांटो घेवंक, आमच्या जिविताची आमी नवसुरणी करूंक देवाच्या आदाराची गरज. ह्या वेळार कांय आमची गरजो बापा मुखार आमी धरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्या पासत मागुया. जेजूच्या अनुभवाच्या मार्गान पोरजेक चलोवंक मारयेच्या विनवणेन बापा लागीं मागुया. आयकांचो थाळो भक्तीपणा मारता आमच्या राजकीय फुडाऱ्या पासत मागुया. पोरजेचो उलो आपल्या कानार घेवंक गोंये राखपाचे निर्णय घेवंक मारयेचे मोजतीन तांकां मोनाचो उजवाड मागुया. दुनिया देवा
आमचो थाळो भक्तीपोणा मारता उलो. पिडेत आसलोल्या पासत आनी ताची सेवा करतल्या पासत मागुया. देवान तांची काकलूत करून सगल्या वायटा विघ्नांतली निवारूंक मारयेचे विनवणेन बापा लागीं मागुया. दोनिया देवा आमचो थाळो भक्तीपोणा मारता उलो. स्वर्गीच्या दयाळ बापा, तूं आमचो मोग कोत्ताय म्हूण आमी ओळखून घेता. तुज्या मोगा खातीर आमच्यो गरजो खालतिकायेन तुजे मुखार दवरल्यात. तुज्याच बरेपणान त्यो आमकां फावो कर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मोशा बाबा भयणानू, मोशान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुताची आज्ञा पाळून ओ एकवटाच्यो आनी शांतीच्यो खुणा, गोवाचो उंडो आनी दाकाचो सोरो आमी तुका वपून दिता. जशें जायत्यो कोणयो एक उंडो आनी जायत्यो दाकाव एकूच सोरो आमी करून घेता, तशीच ती जेजूची कूड आनी रगत घेतल्या आमा समेस्तांचो शांतीन आनी मोगान संपूर्ण एकवट जायसो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमची सोव्या आसूं. आमची काळजां बारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशा कोळ तुवें रचले, ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाकाणटा तारोण मेळ्ळोली तुजी पोरजा. स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिनवासता तुज्या संता भक्ताची सभा. देखून सगळ्या देवदूता सांगाती संतोसान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. Dobaranco sorvespor tu, sorgani संसार पावला तुझ्या वैभवा. ओ स्वर्गी तुका सोय सोय जोय जोय जोय. Sorvesporaci navi eta taka soy soy. O sorgi tuka soy soy zoy
बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक खोरात. भावार्थाचो घुट परगटुया आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवोंडारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणाची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोळीत मुखामोळ पळयोवंक फावो कर. आमा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, तिच्या पती बागीवोन जुजे, बागीवो धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा, सोरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. दर एका मिसांत जेजू आमकां बळ करता, जेजू आमकां काळजीदार करता, जेजू आपले शोकतेन आमकां भरता. हेच देणें दर एका मिसांत मागूंक, ह्याच देण्या खातीर दर एका मिसांत आमी वांटो घेवंक जेजूच्याच आदाराची गरज ह्या वेळार ताणें शिकयल्लें मागणें धीर घेवन सांगाती आमी म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं.
आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळडेन पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सुरवीस परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान उतरेकतांव तर आमकां ताचे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातक्याचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बावाडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेत आनी राजवड चलयताय सासनाच्या सासनांक सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक शांती दिवया ओ जेसू दर मिसांत आमकां आपल्या बोळान भरता आमचे गाये पिकयता आमचे दूख लो करता आमकां स्वतंत्र मनशां कोत्ता ह्या जेजूक शेवतात उजवाडाची पावलां मारतात ती आमी सगळीं सुवागी बसूया प्रार्थुया कोणवाड्या बापा जेजूच्या कुडी रोगताच्या पवित्र जेवणान तुवें आमकां दादोशी केलाय देखून आमी तुका दिनवासतां ह्या जेवणा वरवीं आमकां फावो जाला तें सर्गीचें बळ खऱ्या मनान केल्ले चाकरीन आमचे भितर तोक्षाक तुजो मोगाचो आत्मो आमच्या काळजांनी घाल हो उपकार आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी तुमकां सगल्यांक पडून आमी खुशाल कित्याक ह्या आमच्या इगोचेन अजून पर्यंत बावाडता सारलेत तुमीच तो आमकां दिला हे तरेन मिसाचे भेटीन तुमचे इदादीक लागून वर्सांक लागून दुसऱ्या बरोबर येवंक जायना ह्या आडकुळे आमी जाणाव पूण तुमकां जायते पावटी येवंक आमी सोयीक रचून हाडटले तेन्ना तुमी आंग बाळदी नासतना तुमच्या बावाडता आनी आमच्या तुमच्या मागण्या वरवीं आमची इगोज ग्रेस जावंक तुमी हाजीर जावंक वावुरचे आमची शाबासकी आमच्या व्हॉलंटियर्सांक बरे भाशेन सगळी बांडावळ करून
तांणी आमकां आदार दिलो. देव बरें करूं वॉलंटियर्स. आमची नोवेनाची मिसां हे तरेन सकाळी 6:30 आनी 7:30 आनी सांजे 5:30 वरांचेर तेर्स आनी उपरांत मीस. काय बरें तुमी आयज बेगीनूच आयिल्लीं. हेच तरेन येवन आमी तेर्सांत वांटो घेतल्यार आमकां एकदम फायद्याचें जातलें. हें तुमी तुमच्या घरांनी वचून सांगचें. जर कोणाकूय ओत्रेकून ओत्रेकतात म्हणटात ते भाशेन नोवेनांत वांटो घेवंक जाय तुमच्या घरांतल्या वांगड्यांनी, जाल्यार जाता तितले बेगीन तांणी आमकां ऑफिसांत येवन मेळचें. तशेंच जर कोणूय परबेच्या दिसाक 3 परबेची मिसां जर कोणूय मिसाचे भेटेंत वांटो घेवंक सोदतात जाल्यार तशेंच तांणी वेगावेग आमकां येवन मेळचें. सोमारा दिसाक 11 ते 12 वरां हे आमी सगळे सुटावे करतले. सगल्यांक तुमकां एक बरी खुशालकायेची रात आमी आवडयता. सुर्विस्पोर तुमचे सोवे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात पवित्र संस्काराच्या बळान तुमकां धाडटा. मोजेजो तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात. प्रार्थुया. देवा, तुझ्या पुताचें काळीज आमच्या पातकांनी विदलें. तातून मोगाची शिमेर नासलोली भांडारां दोयाळपणी आमकां तूं वांटाय. तर आमच्या भक्तीपणाचो मान तुका दिवन त्याच बरोबर फावो ते फारीकपण दिवंक आमकां उपकार कर. तुजो जियेत आनी राजवड चलयताय सासनाच्या सासना. देवाचो आदार आसूं सदां काल आमचे थाय.